नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भाजपान प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारां आड काँग्रेसीन दाखल केल्या अपात्रता याचिकेची सुनावणी जातली सोमारा, सभापती रमेश तवडकारान दिली माहिती। संघटने आड वावुरल्याचे कारण दीत गोय क्रिकेट असोसिएशनांत वैजकी संचालक पदा वयल्यान डॉक्टर केतन भाटीकाराक उडयलो काडून। फाटल्या 15 वर्सांत वास्कोची कांयच उदरगत जावंक ना, मात आतां वास्को उदरगतीचे ल्हार म्हणटा दाची साळकार। धर्मीक थळा लागसार वेवसायीक बांदकामां नाकाच, मायकल लोबोची सरकाराक मागणी। गावागावांनी शाळा सुरू करून गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान गोयच्या शिक्षणीक वेवस्थेचो बुन्यादी फातर घातलो। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेचे विधान। आनी श्री शांतादुर्गा कुक्कळकाणीचे वर्सुकी सत्रोत्सव मनयलो व्हडा उमेदीन, उत्सवाक व्हडा संख्येन भक्तांनी लायली हजेरी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। भाजपान प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारां आड काँग्रेसीन दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेची फुडली सुनावणी सोमाराक जातली अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली। फाटल्या फावटीची सुनावणी कांय कारणाक लागून जावपाक पावली ना, देखून ह्या सुनावणेंत दोनूय गटांची बाजू समजून घेवन निर्णय घेतले अशें रमेशान ह्या वेळार सांगलें। डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशनाचे हियरिंग आसा फाल्यां सोमाराक आसा, पूण ऑपोजिशन आरोप घालीत आसा की वेळ काडलो गेलो वयता म्हणजे एज पर प्रोसिजर सोमाराक आसा पिटिशन या सोमारा जातलें म्हणटा सोमाराक आसा दोनी सायडीचे आयकून घेवपाक। संघटने आड वावुरल्याच्या आरोपा खाला गोय क्रिकेट असोसिएशनान वैजकी संचालक पदा वयल्यान डॉक्टर केतन भाटीकाराक काडून उडयला, तशेंच ताचे लायफ टायम मेंबरशीप लेगीत रद्द करपाचो निर्णय असोसिएशनान घेतला। वास्को शारात 10-15 वर्सां पयलीं कसलीच उदरगत जावंक नाशिल्ल्यान उदरगतीच्या कामाक चालना दितना खूब त्रास सोंसचे पडले अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलें। पूण आतां वास्को शारात साभार प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्या, ताचेर हेर वाठारांनी भुंयगत केबलांच्या कामाक सुरवात जाली। पूण वास्कोनूच हें काम जावंक नाशिल्लें, तें काम बेगोबेग पुराय जातलें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी ते कंपाउंड कशें जालें की वास्को एक 10-15 वर्सां कांयच जावना, झिरो डेव्हलपमेंट जाला। सो जेन्ना आमी सुरवात केली मातसो आमकां त्रास जालो। तातूंत सुद्दां ह्या सगळ्या मंत्र्यांनी आनी ताजे मागीर मुखेलमंत्र्यान आमकां फायनान्सा खातीर खंयच स्टॉप करूं ना। सो हांव सगळ्या आमदारांचे, मुखेलमंत्र्याचे आनी मिनिस्टरांचे पयलीं सगळ्यान पयलीं वास्कोकारां वतीन देव बरें करूं की प्रत्येक गोश्टीक ताणें आमकां सपोर्ट केलो। खुबश्यो गोश्टी आज वास्कोन चालू जाल्या, म्हणजे नुस्त्या मार्केटचो इतली वर्सां बंद आशिल्लो तो सुरवात जाली, प्रिंट लेवल आयला, म्हाका दिसता वर्सभरान तो रेडी जातलो मार्केट। पयरूच विश्वजीत राणे सर येवन आमचे 2 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट केले, म्हणजे वास्कोचे कमर्शियल प्रोजेक्ट आनी एक आमचो चीफ ऑफिसर्स बंगलो, जे इतली वर्सां पेंडींग उरिल्ले ताका खंय तरी चालना मेळ्ळ्या आनी म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर तांचेंय काम सुरू जातलें। WRDसून वास्कोचे वॉटर बॉडी आमी उसपुवपाचें काम सुरवात जातली, ताका 1 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान सँक्शन केला। तानिया हॉटेला कडेन आमी एक व्हडलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करपाक सोदता, वास्कोकारा खातीर एक खंय तरी रेक्रिएशन मेळचें आनी बरें तांकां फिटनेस खातीर एक खंय तरी एक वॉकिंग ट्रॅक, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी ती करपाक पळयता। बाकीच्यो कॉस्मेटीक चेंजीस ज्यो आसा, आमचो स्वतंत्र पार्क आनी FL गोम्स रोड हे आमचे वास्कोतले मुख्य रस्ते, ते ब्युटिफिकेशन करपाचें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान आमकां मान्यता दिल्या। अंडरग्रावंड केबलिंग जे सगळ्या कडेन जालें आनी वास्कोच उरिल्लें, ताची काम मार्चान एंड पर्यंत सुरवात जातली। देवूळ, इंगर्ज आनी मस्जिद सारख्या धार्मीक संस्था लागसार वेवसायीक बांदकामां येवपाक जायना अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। अशा तरेच्या बांदकामा खातीर कायदो हाडपाक जाय।
याविषयी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणेक पत्र बरयतलो तशेंच येता त्या विधानसभा अधिवेशनात याविषयी प्रश्न मांडटलो अशी माहिती खोबरापाडो कळंगूट जाल्ल्या बसके वेळार आमदार मायकल लोबोन दिली. Representation to Honorable Chief Minister and also make a letter to Town and Country Planning Minister that this amendment should immediately happen in interest of all the religious places in the state of Goa. Around the major chapels, around the major churches, let them define what is the area from here 50 meters, right, left, north, south, east, west, 50 meters, no commercial project should come up. Commercial म्हणजे hotel down, guest house down, club down, disco down, restaurant, within 50. Say from our boundary, our walls of the chapel, 50 meters or 40 meters, let them decide. Commercial, residential can come. कोणाचे घर आहे, ते रिपेअर करून पडले बांधू शकतात, ग्राउंड क्लास बांध बांधू शकतात. I don't think anybody will have an objection. This has happened at many places and St. Lawrence Church we won the matter. गावागावांनी शाळा सुरू करून सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरान गोयच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचो बुनियादी फातर घातलो अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगले. गोयचे पयल्या मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचे जयंती निमतान तानावडेन मिरामारच्या समाधी थळार वचून तांकां आर्गां ओंपली. गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आज जयंती त्या निमित्तान समाधीचेर पुष्प फुलां अर्पण केली. भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंय लिबरेट जाल्या नंतर पयल्या विधानसभा जाली ताचे मुख्यमंत्री आनी एक बऱ्या तरेचें काम तांच्यांनी त्या आपल्या कारकिर्दीन केलें. अत्यंत सकयल्या तळागाळा पर्यंत लोकांक मेळप आनी एक तेंचो एक स्वभाव आशिल्लो की गोंयभर तेंच्यांनी ठरयलें की गोंय जर वयर बरें सरूं जाय जाल्यार गोंयचे लोक शिकूं जाय आनी म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जें काम केलें तें अजुनूय याद करतात की तेंच्यांनी प्रत्येक गांवा भितर सरकारी शाळा उबी केली. आज आमी पळयतात गोंयच्या खंयच्याय जरी गांवांत गेले आसत त्या वेळार कदाचित रस्तो नासत थंय वचपाक, पण शाळा उबी केली आनी त्या शाळा उबी करतकच गोंयचे भुरगे जे आसात ते सगळे भुरगे शिकपाक पावले. सुरवातीच्या काळान हांगासर टिचरूय नाशिल्ले त्या वेळार, त्यामुळे महाराष्ट्रा आसत, कर्नाटकाची बॉर्डर आसत, हांगासले टिचर येवन शिक्षक म्हणून तांकां घेतले. पण आज आमी पळयतात की गोंयभर प्रत्येक गांवांत शाळा तेंच्यांनी उबी केली आनी एज्युकेट करप आनी ते एज्युकेशनाच्या माध्यमांतल्यान उदरगत करप हें तेंचें विजन आशिल्लें. आनी त्यामुळे एक बरो मुख्यमंत्री ही तेंची कारकीर्द त्या वेळार तेंच्यांनी दवरली. आनी त्यामुळे आज कारण आमी पळयतात की गेली कितलीं वर्सां गोंया भितर वेगवेगळी राज्यां आयलीं आसत, पूण सदोदीत भाऊसाहेबान जी शाळा बांदपाचें जें काम केलें तें सदोदीत आमी सगळे याद करतात. आयतारा श्री शांतादुर्गा कुंकळी कार्णीश वर्सुकी सत्रोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या उत्सवाक व्हडा संख्येन भक्तांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या उत्सवात देवीक पालखेंत बसून पुराय गांवभर मिरवणूक काडटात आनी रातच्या 9:30 वरांचेर ह्या उत्सवाची सांगता जाता. शांतादुर्गा कुंकळी देवस्थानाच्या वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आमच्या वार्षिक छत्रोत्सवाक. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें की आयज आमची देवी श्री शांतादुर्गा पालखेंत बसून आपल्या मूळ गांवांत कुंकळी वयता. हो आमचो एक व्हडलो उत्सव. हेतून हिंदू क्रिस्तांव हे सगळे भाव एकठांय जावन फुलान उठून आमी देवीची स्वागत करतात. देवी आमच्या देवळांतल्यान भायर सरून मल्लांगिणी मार्गे गोठण, सिद्धनगर तशेंच भिवसा ह्या स्थानावयल्यान वचून प्रत्येक ठिकाणी थाबी घेवन भाविकांक दर्शन दिवन आपल्या मूळ स्थानांत तळये भाटांत
कडल्यान वयता आनी थंयच्यान मागीर ती परत आमच्या वाटीकट्टो मालकूट डेमांनी पायराबान आनी कोटो आनी बोमडामळा मार्गे परती देवळान येता आनी देवळान 9:30 रातची उत्सवाची सांगता जाता आमचे पारंपारीक विधी करून. जांबावले शिगमोत्सवाक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाल्या. शिगम्या निमतान वेगवेगळे उपक्रम चालू आसात. जांबावलेच्या शिगम्याचो हो उत्सव 5 दीस चलता. ह्या उत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणल्यार खुबशे मडगांवकार हे 5 दीस जांबावले वचून रावतात. त्या निमतान जेवणाच्यो पंक्ती चालू असतात. शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हजेरेन शेनवारा मध्यानराती साखळेंतल्या विठ्ठलापूर हांगा होमखण उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. भक्तगणांनी पेट्या होमखणांतल्यान अग्निदिव्य केलें. अग्निदिव्य पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली. पळयात होमखण उत्सवाची कांय खिणचित्रां. भाऊ आठवांचा पारिसाद ह्या ज्योती बांदेकर हाणें बरयल्ल्या पुस्तकांचे आयतारा सभापती रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें. भाऊच्या जिवनाचेर आधारीत वेगवेगळ्या यादीचें लेखन ह्या पुस्तकांत जालां. भाऊन सदांच आपणे बरयल्ल्या साहित्याची तुस्त केल्ली. त्याच उर्बेंतल्यान हें पुस्तक हांव बरोवपाक पावलां अशें ज्योती बांदेकर हाणें म्हणलां. जाल्यार हें पुस्तक म्हळ्यार भावचरित्र आसा अशें नामनेचे साहित्यीक डॉ. सोमनाथ कोमरपंत हाणें म्हणलां. बालपणात मी लिहिलेल्या कविता आणि त्यानंतर लिहिलेल्या काही लेखाबद्दल भाऊनी केलेलं कौतुक आणि स्तुतीपर अभिप्राय हेच माझ्या पुस्तक प्रयत्नाचं उगमस्थान आहे. एरवी डायरीच्या पानात कोंडून राहावयाच्या सगळ्या जुन्या स्मृतींना उजाळा द्यायलाच हवा हा विचार मनात प्रबळ झाला आणि मी ठरवलं भाऊंच्या सर्व आठवणी शब्दबद्ध करायच्या. हा विचार बोलून दाखवताच माझी बहीण क्रांतीताई आणि सर्व बांदोडकर कुटुंबियांनी उत्तेजन दिलं. माझी मुलगी माधवी, सून मधुरा आणि आनंद यात्रेमधील सर्व सख्यांनी प्रोत्साहन दिलं आणि पुस्तक लिहिण्याचा विचार पक्का झाला. भाऊंच्या अद्वितीय कर्तृत्वाबद्दल सर्वांना माहीत आहेच, पण मुलगी म्हणून त्यांच्याबद्दल लिहिताना कौटुंबिक दृष्टिकोनातून लिहिण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव माझ्या अंतर्मनात भिनून राहिला आहे. ज्योतिताईंचं हे लेखन पाणीदार आहे. त्यांच्या शैलीत पाण्याप्रमाणे प्रांजळता आहे, पारदर्शित्व आहे. हे त्यांच्या प्रवाही निवेदन पद्धतीतून सिद्ध झालेलं आहे. हृदयीचा जिव्हाळा त्या पुस्तकात आहे. भाऊ मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ते पिताजी असल्यामुळे आणि लोकमानसामध्ये पितृत्व त्यांनी अर्पण केलेलं असल्यामुळे त्याच्यामध्ये ओथंबलेपण येणं हे स्वाभाविक आहे. आपण वृथा प्रशंसा करायची नाही हे भान त्यांच्याकडे आहे. मला हे चरित्र न म्हणता, आठवणी न म्हणता या संस्मरणात्मक चरित्राला भावचरित्र असं म्हणावं. गोंयभरात उजो लागपाच्या घडणुकांविशीं सरकार गंभीर कित्याक ना असो प्रश्न राष्ट्रवादी पक्षाचे फुडारी जुजे फिलिप डिसोजा हांणी केला. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रानाक उजो लागता. तो मनशांनी घाल्लो उजो काय आनीक कसलो हाचो तपास जावप खूब म्हत्वाचें. गोंयची आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा अश्यो घडणुको नियंत्रणांत हाडपाक सक्षम ना अशें ताणें म्हणलां. पूण आयज एक म्हणटा ती गोंय आख्खें भिलोलें आसा. पिवपाक कारण म्हणटा तें हें. आयज आख्खें गोंय उजो पेटलो असो दाखयता आनी जेन्ना उजो जो पेट्टा न्हू एकूच टायमाचेर सगळे कडेन उजो पेटप. इवन आयज देखून असो उजो पेटलो. हें आयज उज पेटपाक कारण कितें? हें आयज आमच्या गोवोरमेंटान
हेजेर आयज इन्क्वायरी करपा जाय आसली. आयज एकूच टायमाचेर सगळे कडेन प्लेसांनी डिफरंट प्लेसांनी उज पेटप आनी आयज हे भाशेन उज पेटलो म्हणटकच आयज आख्खो गोंय लोक भिलोला. लोकांक थोडे लोक जंगलांनी येतून रावता, थोडे लोक बाड्या भिवून हे पाटी एक पाटी सारको हे जायना. पूण आयज गोवोरमेंटान हे जो उजो पेट्टा डिफरंट प्लेसींचेर पेट्टा, हे गोवोरमेंटान आयज हेजेर कितें इन्क्वायरी केल्या? आतां जेन्ना हे भाशेन उजो पेट्टा म्हणटकच आयज गोवोरमेंटा कडेन डिजास्टर मॅनेजमेंट कशें आहा तेजेर जो उजो डिफरंट प्लेसींचेर आयज हो पेट्टा, फाल्यां सिटीन पेटोवंक शकता, तेन्नाय वगैरे रावतले. अरे हेजेर तुमची आतां इन्क्वायरी फूंय पूण पावल्या. आयज गोवोरमेंट हेजेर सिरियसली आहा काय? सडये शिवोले एक अजापीत करपी प्रकार घडलो. या वाठारांत भाड्याच्या कुडींत रावपी कांय कामगारांनी थळावो नागरीक राजेश मोरजकाराची एक गाय आनी वासरू मारले. ह्यो गायो लुकसाण करता वा हेर कारणाक लागून न्ही तर खावपा खातीर मारिल्ल्याचें कळटा. या प्रकाराक लागून चाळविल्ल्या थळाव्या लोकांनी ह्या कामगाराक बरें शेप लायलो आनी उपरांत पुलिशेच्या सुवादीन गेलो. राजेश मोरजकारान गायक आनी वासरांक शेतान बांदून दवरिल्ली. राती कडेन कोण ना तें पळोवन ह्या कामगारांनी डाव साधलो. शेतान बांदिल्ले गायक आनी वासराक सोडून दुसरे कडेन व्हेले आनी तांचो जीव घेतलो. मांस खावपा खातीरूच गोरवांक मारून उडयल्ल्याची कबुली तांणी दिल्या. काल आमकां एक फोन येयलो आमच्या थंयच्यान, जेन्ना ते सकाळी फुडें कुत्र्याक घेवन भोंवंक गेल्ले तेन्ना तांकां गायीचे कुडके दिसले, जे सारके चॉपरान ताका गळो कातरलेलो, पांय उडयले सेपरेट थंय आनी मांस तेच्या हालते घेवन गेलो. हो फोन म्हाका येयलो तेन्ना हांवें मागीर पियाक फोन मारलो. पियान सांगलें म्हाका कोणाची गाय ती फायंड आवट जाता जाल्यार पळय आनी ताका कंप्लेन घालपाक लाय म्हणून आमी हांगा गांवांतले आमच्या हांकां विचारलें की कोणाची गाय ती अशी फायंड आवट करता म्हणून ती राजेश मोरजकाराची पळय राजेश मोरजकार हेची गाय म्हणून ती आमकां कळ्ळी. पण आमी ही एक्शन कित्याक घेतली? आयज तेंच्यांनी एक गायीक मारले, फाल्यां आनी कोणाकय मारूं शकता. तेंचे अशेंच फुडें सरतली न्हू ती, म्हणून हेचेर कितें तरी एक्शन सारकें जावपाक जाय. इतलें हांव पुलिसां कडेन मागता, कोणाचीच हे करूं नाका. भुरग्यांक खातीर सुद्दां तेंची हरकत. ते आतां मारल्यो सुद्दां ते म्हणटा बाय मिस्टेक मारले, बाय मिस्टेक वयल्यान आसता ते. आनी दुसरे ते एक म्हणटात ते वशाला दिला म्हणटा आनी दुसरे म्हणटा ते सालिगांव दिला. एकदां नांव सांगतात, एकदां नांव म्हणटात. पूण हांव काय एक म्हणटा तशी एक्झॅक्टली सांगू शकता तेंच्यांनी कोणाक तरी हाडलो, कारण तो एक चॉपर सुद्दां येदो व्हडलो आसलो. व्हिडिओचेर आमी पळय CCTV कॅमेराचेर काडला, पुलीस स्टेशनार दिल्ले आसा तेंचेर दिसता. गाय हेची गाय सकयल बांदलेली, तेच्या वांगडा वासरू मारले खंय, वासरू मारला, वासरू नाच खंय आनी गाय खंय मारल्या. आमी आमचे गो माताक ते हात लायले पळय आमी उगी रावचे ना. आमी आतां हे दोग जाण आनी ताका आमी सरेंडर केला पुलिसा कडेन. पुलिसाचे अशें कार्य पुलिसांनी फाल्यां करपाचें की तांकां सोडप ना. जी पळय सेक्शनां लागतली सेक्शनां ताका लावपाची. आमचो कंप्लेनर फाल्यां वयतलो ताका मेळटलो, पुलिशेन वचून कितें आतां मेळटलो. आमी कसले ध्येय घेतले आमी मागता ते म्हापसा पुलीस स्टेशन PI कडेन मागता, जाका आमकां बार्देस तालुका SP लागता. आनी ते मास्क कोण घेवन गेला पळय तेंच्यांनी मास्क कोणाक दिला, कोणाक कापून मारलो. CCTV फुटेज आहा सगळी, कोणाकूच सोडप ना. हो सगळो प्रकार समाजीक द्वेष निर्माण करपी आसा. गोरवां मारपा खातीर गोंयांत कत्तलखाने आसात. जाणटी जाल्ली गोरवाच परवानगी घेवन हांगासर मारतात. पूण शिवोले घडिल्लो प्रकार कायद्याक आव्हान दिवपी आसा. मानून दवरिल्ली लोकांची गोरवां फारावन व्हरून ती मारप योग्य न्हू. देखून पुलिशेन अशे तरेचे प्रकार घडचे न्हू हाची जतनाय घेवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा सोटीकर. रोमटामेळ सर्तीत खांडेपार शिगमोत्सव समिती, चित्ररथ सर्तीत महालक्ष्मी नागरिक समिती जाल्यार लोकनाच सर्तीत सरस्वती कला मंडळ या पंगडाक पयलें इनाम फावो जालें. आयतारा दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिवचल शिगमोत्सव समितीन वेगवेगळ्या सर्तीचो निकाल जाहीर केलो. गुरु शुक्राचार्य के यज्ञ से उत्पन्न होने वाली असुर सेना से हम और शक्ति पर हमारा राज होगा.
अंतिम निकाल असो आसा. पयले बक्षीस महालक्ष्मी नागरिक समिती बांदोडा, दुसरे त्रिवेणी कला संघ दुर्बाट, तिसरे दाड साखळ क्लब माशेल, चौथे बक्षीस गजानन क्रिएटिव्ह बॉयज फोंडा, पाचवे बक्षीस बालगोपाल चिंबल, मेर्शी सांस्कृतिक ट्रस्ट मेर्शेका उत्तेजनार्थ, दामोदर प्रसन्न विठ्ठल रखमाई उत्तेजनार्थ, श्री साई रवळनाथ बाल मंडळ उत्तेजनार्थ, रायश्वर युवक मंडळ मडगाव उत्तेजनार्थ, दामोदर महालक्ष्मी कला संघ उत्तेजनार्थ ही जी प्राइज आसा चित्र जे आसा पळय ते मेळा खातीर आनी तेचे कडेन जाल्लें आसा. रोमटा मेळ स्पर्धा जी बरीच जाली आनी त्या प्रथमच फर्स्ट टाइम 9 जे आसा पळय न्हू ते येयले आनीकूय येयले पण ते टायम अभावी आमी तांकां भितर घेवंक शकले ना. आमकां खेद दिसता, वायट दिसता तें, पूण टायम जावन गेलो. रोमटा मेळ स्पर्धेचो अंतिम निकाल असो आसा. पयले बक्षीस खांडेपार शिगमोत्सव समिती, दुसरे बक्षीस कुलचडे कापडा शिगमोत्सव समिती, तिसरे बक्षीस सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आळपई, चौथे बक्षीस पाईक देव शिगमोत्सव मंडळ सांगे, पाचवे बक्षीस सावर्डे शिगमोत्सव समिती, उत्तेजनार्थ डोंगरी शिगमोत्सव समिती आणि श्री शांतादुर्गा शिगमोत्सव मंडळ कलंगूट हांकां फावो जाता. ह्या हितून जे आसा पळय ते लोकनृत्य स्पर्धा ताचो अंतिम निकाल असो आसा. पयले बक्षीस सरस्वती कला मंडळ केबाय कुटी फोंडा गोवा, दुसरे बक्षीस विजया कला संघ कुटी फोंडा गोवा, तिसरे बक्षीस श्री नवदुर्गा कला सांस्कृतिक मंडळ मडकई फोंडा गोवा, चौथे बक्षीस लाखेले सांस्कृतिक कला मंडळ लाखेले डिचोली, पाचवे बक्षीस सिद्धिविनायक महासा कला संघ आकार मांडोळ गोवा, उत्तेजनार्थ 2 बक्षिसां जी आसा श्री महालक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रुप कुसव आणि इतली जी आसा पळय ती इतले पार्टिसिपेट जाले आणि सगळ्यांक बक्षिसां मेळिल्लीं आसा. वेंचणुकेच्या प्रचारा वेळार 3 सिलिंडर फुकट दितले अशें आस्वासन दिवपी सरकार गोंयकारांक फटयता असो आरोप करीत काँग्रेसीच्या कार्लोस फरेरान उतरांचे फार पेटयले. सरकाराच्यो इतल्यो सगळ्यो येवजण्यांचो लाव लोकांक मेळटा आसतना सिलिंडर कित्याक फुकट दिवपाक जाय असो प्रश्न उपराशीत कचेरेंतल्या कर्मचाऱ्यांनी लेगीत ह्या विशयाचेर उलोवप टाळ्ळे. अशें म्हणीत गोंयकारांनी आतां तरी सादूर जावचें असो सल्लो कार्लोसान दिलो. आमी गॅस सिलिंडराचे हायक जाले म्हणटात. तुमकां याद आसा मुगे इलेक्शन टायम हांवें म्हणलेलो तेणें 3 सिलिंडर तिसरो सिलिंडर फ्री दितले म्हणल्यार उगड आसा तुमकां. आनी हांवें कितें म्हणलो तेन्ना कांय फ्री मेळना, प्रेस वाडयतलो आनी मागीर सांगतलो एक फुकट दिलो म्हूण. हांवें लास्ट टायम असेंब्ली जानेवारीन जाल्लें तिसरो सिलिंडर हूंय गेलो आनी फायल नोटींग मागले. फायल नोटींग तशेंच आसा दॅट वयल्यान विचारतात शूड वी गीव देम कित्याक तांकां DSS पयशे येतात आनी गृह आधार पयशे येतात. सो ते म्हणटात तांकां पयशे देखून आनी कित्याक फुकट दिवपाचे असले मन आहात तेंगे सरकाराचे. सो दीस इज वॉट आय एम सेयिंग दॅट दीस इज कंप्लीट नॉट ओन्ली लुटींग बट चिटींग द कॉमन मॅन. कित्याक गरीब मनशाक दी तूं, हांव म्हणना सगळ्यांक दी म्हूण, एटलीस्ट गरीब मनशाक दी. मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपान नेटान तयारी चलयल्या तर एका मतदारसंघांतल्यान बूथ समित्यांचे व्हेरिफिकेशन आनी रिव्हिजन चालू आशिल्ल्याचे भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. नवीन समिती स्थापन करपाचें काम चालू आसा. बूथ सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या बुथांचेर कार्यकर्ते भोवडी मारतात अशें तानावडेन सांगलें. लोकसभेची तयारीच्या दृश्टीन आमी ऑर्गनायझेशन म्हणून सगळ्या मतदारसंघा भितर बूथ समिती आमच्यो ज्यो आसात तेचें व्हेरिफिकेशन रिव्हिजन आनी नवीन अपॉयंटमेंट नवीन कमिट्यो करपाचें काम सुरू केल्लें आसा. आनी काल त्या निमित्तान हांव आमच्या दक्षिण गोंया भितर मुरगांव मतदारसंघानूय गेलो आनी आमचे आमदार आसात म्हजे बरोबर राजी साळकर ते वास्को मतदारसंघानूय आमी काल गेले आनी आमची हें आसा की मॅक्झिमम मतदान जें आसा हें त्या मतदारसंघा भितर आमी भारतीय जनता पार्टीक कशें हाडूंक शकता ह्या संदर्भातलो विचार त्या मतदारसंघा भितर चालू आसा. आनी बेसिकली बूथ सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या बुथांचेर आमचे कार्यकर्ते फिरतात, नवीन समिती गठीत करतात. कांय भागा भितर ज्यो समित्यो आसा तेचें रिव्हिजन आनी व्हेरिफिकेशनाचें काम आमकां चालू आसा. कारण आमी मानतात भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज बिलीव इन ऑर्गनायझेशन आनी संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आमी काम करतात आनी तातूंत सगळ्यांचो इन्वॉल्वमेंट आसा. बुथाचो कार्यकर्त्या पासून सगळ्या कमिटी आसात, आमदार माजी आमदार त्या भागा भितर काम करतात आनी सगळ्यांचो एकच प्रयत्न आसा की आमचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे भारतीय जनता पार्टीन निवडून येवचे म्हणून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. ते कशें आसा कोण कितें येतले वगैरे ते आयज डिस्ट्रीब्यूट नासले त्या वेळाचेर कशें जातले पण दोनूय उमेदवार भारतीय जनता पार्टीन निवडून. साखळेचो फामाद घोडेमोडणी उत्सव शेनवारा उमेदीन जालो. गांवठणांतले आनी पर्याचे घोडे सवार साखळे येवन घोडेमोडणी सादर करतात. शेकड्यांनी भाविकांनी घोडेमोडणी उत्सवाचो आनंद घेवपाक व्हडा प्रमाणांत उपस्थिती लायिल्ली. घोडेमोडणी हो युद्ध कला प्रकार आनी घोडे नाचाचें मिश्रण आशिल्लो गोंयचो एक लोकनाच प्रकार.
घुमटां ढोल ताशांच्या तालार हो नाच जाता आनी हातूंत कसल्याच तरेचे गितांचो आस्पाव जायना। हो नाच चडशे दादले करतात, जातूंत ते घोड्यांचे मूख आशिल्ली रंगबिरंगी भेसवण न्हेसतात आनी माथ्याक पेशवाई पगडी नांवाचो मुंडासो बांदतात आनी तांच्या हातांत एक तरसाद आसता। सत्तरी दिवचले आनी पेडणे तालुक्यांनी हो नाच लोकप्रिय आसा आनी तो चडसो शिगम्याच्या दिसांनी सादर करतात। शेकड्यांनी लोकांच्या हजेरेत आनी ढोल ताशांच्या घंटच्या कटार घंटच्या तालार दिवचलच्या गांवकर वाड्यावयली घोडेमोडणी पारंपारीक पद्दतीन व्हडा दबाज्यान मनयली। तालुक्यांतल्या सरवणगांव हो उत्सव शुक्रारा मध्यानराती व्हड्या दबाज्यान मनयलो। घोडेमोडणी पळोवपाक व्हडा संख्येन लोकांनी हजेरी लायली। पळयात दिवचलच्या घोडेमोडणी उत्सवाची कांय खीण चित्रां। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।